कुटुंब ये जमजमल्यावा आम्ही घरा देवाच्या उंडो बायन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तेन उर्बेन आयल्यावा आम्ही जेवणाक सोम्या जेजू थंय एक पोटया बांदांत मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता करा पुनः जीवन पो भरवशा मुगल भावांनो भयणींनो सांजुदाच्या भक्तीकांनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. मंगळाराचो दीस सांजुदाक समर्पिल्ल्या पुणशताक पाक्षिकिरेच्या पुणशताक भोव पवित्र दीस. कोरोना पिडी निमती पुणशताक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भक्तीकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. तुमचे खातीर विशेष करून हे मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता हांव. प्रतिनिधी परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर कोरोना पिकडेक वळख जाल्ल्यां खातीर तशेंच इतर पिडेन कश्ट केल्ल्यां खातीर विशेष करून आमी मागतल्या. ह्या संदर्भार भक्तीन मिसाचें बलिदान वांटली जावंक तुमकां आपोवन दिता. प्रतिनिधीन अर्गां मीस दिता जानेट टोकियो तशेंच पिटर कॉर्नेलियोच्या बऱ्या भलायकेच्या इराद्या पासून मीस दिता रोशन कॉर्नेलियो अंधेरी ईस्ट मुंबय. तशेंच सांजुदा मारिपा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गांसान मीस दितात जो शुवारीस झांबिया, रॉकी डिसिल्वा दुबय, मेल्विन डिसोजा किरें, जोनिशा डिसोजा नित्या तेरवडो, रोशन नाजरेत कृष्णापुरा, फेलिक्स नाजरेत कृष्णापुरा. त्या वतीन एफ्रोसिन डिसोजाच्या आत्म्यापासून मीस दिता डिलिशा डिसोजा लानफुलवाडो. तशेंच प्रत्येक त्या पासून मीस दिता बॅप्टिस्ट फर्नांडीस बाचाल, फेस्त मीस भेटयता क्लॉयड डिसोजा किन्निगोडी. तशेंच लॅन्सी बर्बोजाच्या बऱ्या भलायकेच्या त्या पासून मीस भेटयता लिना फर्नांडीस मुंबय. हे सगळे पासून मागे आमचो मीस पासून मागे जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा दया आसूं मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो सोमी म्हणटा हांव आनी बाप एकच. जे कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकय पळयलां आनी तुमकांय बापा पळोवंक आसतलें. देखून तुमी देवाची भुरगीं जातल्यात आनी आपूण जेजू आस आमकां दिता. आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं बऱ्या जिविता वरवीं देवाची भुरगीं जावचें भाग आमकां फावो जाला आसता. तसल्या पुण्या सरी जाल्लें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. दोळे धांपून एक घडी बोर आमच्या पातकांचो उडास काडून बोगसाणें मागया. काळजांत तांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळकर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर त्या खातीर विशेष करून आमी मागया.
देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा बघे वजूत तात देव या तुझ्या धर्मदूतावर मी तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या दरान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान म्हणून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आखे प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना धमदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप अशें आसतना स्तेफाना विरोध उठलेले दगदणे निमती शिंपडलेली भावार्थ्या पेनेसिया सिप्रो आनी आंतियोक पर्यंत पावली आनी देवाची उतार गजयत गेली तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी ते परगट केल्ले ना पूण तांचे मदले आसलेल्या सिप्रो घरांनी सिरेन घरांनी आंतियोकाक पावताच हेर जातीच्यांक सौम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सौम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायती सतमानूंक लागली आनी सौम्या थंय परतली ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो हेणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जाताले ते बरे पळोवन देखले आनी तो संतोसलो सगळ्या काळजान सौम्याक विस्वासी रावूंक ताणें ताका उमेद दिल्ली कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसुरलो अशें सौम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सोडलो उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून त्रासा गेलो थंय सावलो मेलताच ताका आंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो एक सगळे वर्सभर ते तांचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी आंतियोकांत सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडले देवाचे उतार हे देवाचे उपकार तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पोरा नावाडा तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पोरा नावाडा पवित्र दोंगरार सरस्परा उबारला सियोन शहर जाकोबाच्या सरनिवासांप्रा ह्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे तुजे वडके विशीं जायते सांगलां ये देवाच्या शहरा तुमी जनांगानो सर्वेस्पोरा नावाडा इजिप्तानी बाबिलोन राष्ट्र म्हाका वळखून बसलेल्या सवे आसात म्हूण हांव जाणा तशेंच फिलिस्तिया तीर आनी एथोपिया थंय जल्मली म्हूण हांव वळखता तरी पूण सक्कळी शियोनाक आपली माता म्हूण तेली आनी सरस्पोर ताका सुबिशाबी सांबाळतलो तुमी जनांगानो सर्वेस्पोरा नावाडा तुमी जनांगानो सर्वेस्पोरा नावाडा Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरो मुझे ताळो आयकता म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे भगवान जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या इवाळ्याचो काळ तो जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलताली जेजू देवळांत सलमोचे सुकेंत पासयो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले
केदळ पर्यंत तूं आमकां अशें सुद्दां भावार दवरताय. तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता तीं कामां म्हजे विशा साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सतमानिनात. कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नासावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वण व्हरूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सकणां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वण व्हरूंक कोणाच्यानीच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतोलय वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो सांजुदाच्या भक्तिकानो, जेजूच्या परगट जिविताच्या मिसां वेळार जेजून तवळ तवळ सांगलें आसा, हांव आनी बाप एकच. जो कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयता. हांव सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो वो खाता तो सासणीक जियेतलो. असल्या सबार उतरांनी जेजून बापा विशांत करीत केल्लें आनी हांव बापात हांव देवान आयलां. बाप आनी हांव एकच म्हणलें सत तो आमकां जायते पोटी ताच्या परगट जिवितांत दाखोवन दिल्लें आसा. हांव करीत दाखवाल म्हजो बाप तोटा माली आनी तुमी त्या दाखवालीचे फांटे, अशें म्हणून जेजून बापा आनी ताचे मदें आसलेल्या संबंदा विशांत आमकां कळीत केल्लें आसा. आनी हाका पुरक जावन जेजू जायतीं अजापां करतालो, असर्यां करतालो. भुकेल्ल्यांक उंड्या मासलेन वाडटालो, 5 उंडे 2 मासल्यो. मेल्ल्यांक जिवंत करतालो, लाजराक जायराच्या दुवेक विधवेच्या पुताक. पिडेस्तांक गूण करतालो, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक, बेसायच्या तळ्या लागीं आकुळलेल्या ताच्या मनशाक, पेद्रूच्या ससुमायक, शतपतीच्या नौकाराक आनी आरेगाराक ताणें गूण केल्लें. देवसार लागलेल्यांक तो सोडयतलो, सभा देवसारांक तो दवंडयतलो. खोडकारांक ताणें नितळ केल्लें, पातक्यांक नवें जिवीत भोगसाणें दिवन ताणें दिल्लें. मातेवाक जाकोवाक तशेंच मातेवाक जाकोवाक तशेंच सामारिताच्या स्त्रियेक तशेंच प्रद्वाराक सांपडलेल्या स्त्रियेक ताणें बक्षिल्लें. आनी अशें बक्षण्यांत, सुडकेंत, भलायकेंत, भुकेंत, पिडेंत, तानेंत, हरियेकांती ताणें मनशा कुळाक आदार दिल्लो. आनी ह्या ताच्या महात कार्या वरवीं तो देवाचो पूत म्हणून रुजवात दिवची गडितां थंयसर जातालीं. देखून जेजू म्हणटा, जेजू आज हिवाळ्याच्या काळार जेरुजलेमाच्या देवाळाच्या समर्पणाच्या परबेक देवळा गेल्ल्या जेजूंक थंयसर जुदेव मेळटात. हिवाळो काळ तो जेरुजलेमाच्या देवाळाची समर्पणाची परब जावन आसली. जेजू सलमांच्या चौकेंत देवळांत पासोयमार आसल्या त्या वेळार थोडे जुदेव ताचे लागीं येतात आनी म्हणटात, तूं आनीक आमकां दुबावान कित्याक दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां सांग. तूं देवाचो मनीस जाल्यार आमकां सांग. तूं देवाचो पूत जाल्यार आमकां सांग. आनी तो जेजू म्हणटा, हांवें येदोळस मस्तपटी सांगलां, तुमकां तें समजना, तुमकां तें कळी जायना. हांवें कितलें अजापां केल्यां, कितलें असर्यां केल्यां, कितलीं विस्मितां केल्यां, तें पळोवनूय तुमी सतमा जें आसलें तुमी सतमानूंक ना, सतमानूंक ना. कित्याक तुमी म्हज्या पक्षाचे न्ही, तुमी म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो न्ही. तुमी हांवें सांगिल्लें आयकनात. तुमी आयकल्ले जाल्यार म्हज्या पक्षाचे तुमी जात्यात, म्हजे हिंडाच्यो शेळयो तुमी जात्यात. हांव तुमचो गुवळी जातो, तुमी जावंक ना. तुमकां नाचचे खातीर आमी वजयलें, तुमी नाचली नात. तुमी रडचे खातीर, रुदान करचे खातीर गायलें, तुमी रडली नात. तुमी तुमचेतल्याकच रावल्यात, तुमी तुमचेतल्याकच रावल्यात.
तुमकां ऊनय नाका शेळेय नाका शेळमुडे जाल्यात तुमी म्हणालो जेजू. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजूचें उतरां आज आमकां जेजूचो देवाचो पूत म्हणून आमकां सांगतात, दर म्हणून दाखोवन दितात. पूण थोडे फावटी आमी जेजूचेर दुबावता, आमी जेजूच्या उतरांचेर दुबावता, आमी जेजूच्या उतराक पाळो दिना. जेजूच्या त्या मेळींतले जेजूच्या हिंडांतले शेळयो आमी सावंक फाटीं सरता. देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे बोकरे जायचे जाल्यार, तुमी म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो जायचे जाल्यार तुमी म्हजें उतर आयकजय आयकजय. पळया आयच्या सुवार्थेंत धर्मदूताच्या आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पळया स्तेफानाक जिवीशी मारल्या उपरांत सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत एका रितीच्या आकांताचें वातावरण उपसलें. भियांतरी क्रिस्तांव परगट करून आशिल्ली पवित्र सभा स्तेफानाच्या मरणा वरवीं आतां कंगाल जाता, देदस्पर जाता, भिरांतीन आकांतीन शिंपण वेता. ती बावार्थी लोक तेंतावन पळून धांवता, फिनिसिया, सिप्र आनी अंत्योकाक पर्यंत ती धांवता, पळून वेता. आनी खंयसर ती वेता देवाचें उतर परगट करून वेता, देवाचें उतर परगट करून येता. आनी जंय तर तांणी देवाचें उतर परगट केलें आनी थंयसर सगळे लोक जेजूक सत्मानूंक लागले. कित्याक तांचे ती अजापां घडटालीं, तांचे ती विस्मितां घडटालीं. कित्याक ती जेजूच्या हिंडाच्यो शेळयो जाल्लीं, जेजूची उतरां ती आयकतालीं, पाळटालीं आनी त्या प्रमाणे जियेतालीं. देखून थंयसर बरान सुवार्ता परगट केली. जुदेवांक मात्र न्ही, हेर जातीच्यांकी सुवार्ता परगट करूंक तांणी सुरू केली. आनी तशें आसतना बार्नाबास नांवाचो एकलो मनीस, बार्नाबास संत धर्मदूतांच्या मेळींत मेळ्ळलो एकलो अंत्योकाक थंयसर तांणी धाडलो. ताणें थंयसर येवन देवाच्या कुरपे वरवीं जातालीं तीं कामां बरेंपण ताणें देखलें आनी ताका संतोश भोगलो. आनी सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें त्या लोकांक उमेद दिली आनी सगळो लोक सोम्या थंय विश्वासी रावलो, सोम्याची उतरां आयकलो, उतरां जियेलो आनी त्या मुखांतर एक बरो एक सोम्याचो पाटलावदारांचो पंगड तांणी रुता केलो. आनी बार्नाबास बरो मनीस, पवित्रात्म्यान बरलोलो, बावार्थान नेट्टयलोलो तसोलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांचो सोंको चड आनी चड जालो. आनी अशें बार्नाबासा सांगता साऊल मेळ्ळो, साऊल पावल जालो आनी पवित्र सभा अंत्योकांत चड आनी चड मापान विस्तारून गेली. म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता आयच्या पयल्या वचपांत. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराक कान दिता, देवाच्या उतराक पाळो दिता, खंडीत तो विस्मितां करूंक शकता. म्हणल्यार सत देवाचें उतर आज आमकां दिताना आमी देवाचें उतर जल्मातावन वाचूनच आसां, जल्मातावन आमी तें उतर परगट करून आसां. आनी सोम्याचेर अखंड पातयेनी विस्वास दवरन सोमीस देवाचो पूत म्हणल्यार सत आमी जाणा जावन त्यात बावार्थान सोम्याक आमी परगट केलें तर आमी विस्मितां करूंक शकता, आमी नवालां करूंक शकता, आमी म्हात कार्य करूंक शकता. म्हणल्यार सत हाचें पयलें वचप आनी दुसरें वचप दोनीय वचप आमकां दिता. मात्र न्ही, जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच आनी आमी बापा थंय एक जातले. आमी बापा थंय एक जातले. आमी बापाचो पूत वा धू जावंक आमकां अवकाश आसा. म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. त्याच बरोबर शांत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण आमी सच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. बाबा सगींच्या घेऊन घेवा रक्ता मासा पेस्ताच्या ते आमकां बोलो उंड्या वायना संगी बापा
जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवपा मानता तसलें जावं म्हण मागात शरणतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पयसाच्या दबा सर्वस्पर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ बापा भगवंतो धर्मदोजू तात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण प्रकट करून संतोषान आपलो जीव करशीर रगत वारयलें ती सोडवण आमच्या कळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रताची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरचाक आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करशाक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उर्सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय भो पवित्र घडी आमी संभ्रमतना मोगाच्या भावानो भयणीनो दिमी घालया भक्तीन ह्या घडयेंत वंटेली जावया कस्तेतल्या आमा समेस्तांक सुम्याच्या पांयां तळा कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया बापा क्रोसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडलाय सुमिया संवसाराच्या सोडवण दारां आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तलेली तुजे पवित्र सेवेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पावा सवे पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपोती बागे वचूचे
भगवंत धर्मदूत आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां भोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजून मोतीन दवरनो ताणें शिकलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेल्या आमचिता तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडिशिडेंतली आमकां निवार देयकृणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सुडोंदर राज क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय जरा जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या आस सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेय दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक मोठान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयिल्ली बाप आनी ओ समी एकच आमकांय हे बापा सवय सोमया सवय एक जावंक उलो दिता ती हे शिडीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली म्हाका भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद सुवेळवो सुमे जेजूचे मास आनी रगत उंड्या रुपी सेवंक आमकां साध्य जायना हे संदर्भार अत्रेक सुखुमघार आमी सेवया जेजूक आमचो आत्मीक रितीन आमी सुखन घेवया जेजू आमच्या आत्म्यान ती आमच्या काळजांत ती आमच्या जिवितांत ती आमच्या बिडारांत ती आमच्या घरांत ती आमच्या संगाता राव हांव आनी तूं एक जायशें कर म्हणून सोम्या लागीं मागोवन सोम्याक आमचो कर्ण अत्रेक सुखुमघार आमी सेवया क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं सोम्या भुके नामी आयल्या तुझे खांदी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा बसायल्या गांवा पायान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससा मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बसायल्या गांवा पायान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी सैमा प्रार्थुया भूमोगाळ बापा आमच्या देवा बागे उजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्याच्या दिसा ओ संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या मैमेऊन कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भगवान जुदाच्या यात्रिकानो
ख्रिस्ता आपुणे लभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वरता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी सोमेस पिडेस्तानो कस्तानस्तानी उर्सुल्यानो येया बरवोस कंडिल्यानो येया दैविक दयाला नावडानो बगे वंजुदाच्या भक्तीकनो ख्रिस्ता आपुणे लभलेल्यानो पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वरता आमच्यो विनवण्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाऊ भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगे उजुता देव सरकारा सांजुच्या जिवनपणाच्या महिमेत सोन आमचे पसोत विनंती करता सांजुता देव नेर संत भक्त प्रत्येक जन्मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फात संगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका निधन जोजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्त्याक दिवस आमी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमेद मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षलान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर ओकलाप लाभता आनी स्मेस मनीस देवाक मनवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीं तूं आतां आमच्या गोरस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्या सो करूं मोग वाडय आतां आमी बागे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारे बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका सा महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगे उजुता देवा आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरासो मोवाळ मुक्त तूं सोडा जाल्लोय ताच्या सोडुणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेलो लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर्स अडचणी निरशांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज आणून हांव तुज्या पुणशेताक पातयेन आयलां इगडी बरदोळे तांपया म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो सर आमची गरजो आमच्या आशा आमचे अत्रेक आमचे ते सामा सांजूद आमारी फासरकींच्या बापा भेटोवन दिवया प्रती रितीन कश्ट केल्या संवसारा पासोत आमच्या भारता पासोत आमच्या कर्नाटका पासोत विविध संदिग्ध परिस्थितीक सापडलेल्या कोरोना पिडेन कश्ट केल्या आमच्या भावा भयणी पासोत मागया जायत्या जाणांनी हांगासर आपलो जीव वगडायला जायत्या जाणांक संदिग्ध परिस्थिती आसा हांगासर मरण पावलेल्यांक हांगासर उलपावंक पुरूंक सुवात ना जाल्या तसो वेंटिलेटर ना जालां आनी वखद ना जालां आस्पत्र्यांत बेड्डां ना जाल्यांत आनी विविध आस्पत्रेंत जागो ना जाला असले संदिग्ध परिस्थितींत कश्ट केल्या आमच्या भारताक सुटका सोडून लाभ अशें आमी मागया सांगाता मागया म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो भावार्थ दंडोळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवेन पयस धांवडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायन हांव तुका उलो मारता अशा सणलेल्या बरोस तुमचे रितीने तुका देवान दिला म्हजी जिणेचे कंडे कंडे म्हज्या काळजाची कोडसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोबाळ माई पसी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर हांवें वडपातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमये जेजूचे महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन. मोगळ भाव भयणीनो आमची ते सो आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. मोगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवना बसोत देवा लागीं आमी विस्वासान मागोवया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान अनवरांतले निवार आयकमचे प्रार्थने सुमी सर्वेस्पर पिडेस्त जाले आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी आयकमचे प्रार्थने सुमी सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसां सेवाकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांत थाळण्या आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादेन अवतवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी. आयकमचे प्रार्थने श्रीगींचे बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य समाजारी करना संतुताच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फव
फावो करे आयकमचे प्रार्थने सर्गींचे बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तू खुशी वय तर ती सर ते जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कस्तोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट करी तांकां बरें काम फावो कर ना तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती मेळना नासतना कस्तोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जिवचे देण्या फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशिल्ल्या काजरी जोड्यांची बिनमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया कोरोना पिडेवरी कश्टातल्या आमच्या भारताचे दया दिश्ट घाल आख्या संवसाराची काकूळट कर आमा सुमेस्तांक ह्या संकश्टांतले निवार म्हण मागता आयकमचे प्रार्थने बरी सुमिया पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक न मारणी एका कुळदीचे माई न मानाच्या जिवा अमृत आणि बरुशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सून आमी तुका रदान करता तर तुमचे शक्य येते तुजे एका कुळदुळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मगळी दुलबी आमकार मरये मगळ भाव भयणीनो त्रिंदादीची मजत मागया त्रिंदादीच्या मजतीन पिडेस्तांक गूण करूंक म्हणून सोम्याक आमी वंदुया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तोवच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरेत कर अशें पातकर नितळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सुमयाचे नावी आमचो आदार असला सर्गनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो सोबे आसो प्रार्थुया भोव दयाळ सुमया भवतांच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेहनतली दयाळ आमी मागता पिढी शिडेन कोस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजून माराबैत पयस करून एकामेका काळजांतून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासन एका कुळतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा शुक्लस जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या परवाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसते सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे उपकार हालेलुया हालेलुया मोजा देवा तू सर्व रसनार मोजा धनी कर सगळ्या काळजा मोग तुझा हावे सदा करूंक पावो मोगाक देवा तुझ्या
मुजो केलोय मुजो म्हाका रोसलोय म्हाका म्हाका पोसलोय म्हाका पोसलो हर एक म्हजो अपराध हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय. सोंसलो इमकणांतलो येदोळांतलोय राखलो मोगाक देवा तुझ्या लागता तुझ्या काळीस मुझे तुका दिता मुझे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मुझे तुका दिता हालेलुया 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 सगळे आमच्या हातोबारी आमचो समय आमच्या मध्ये आसा ह्या उंड्यार उपर आसल्या समयाची जो कमी अर्घां दिवी ताची स्तुती करी आता आराधन करी आमचो देव तो वरतो देव तो आनी बाप एक समान आसा तो आमच्या मध्ये आसा आमच्या मुखार आसा आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या बगलेन आसा आमच्या संगत आसा आमकां आशिर्वाद दिता बेसावांनी भरता राखून व्हरता सांबाळता वरतो देव काकुटीचो देव विरमतीचो देव मोगाचो देव बक्षणाचो देव गुण करसो देव तो या देवाक आमी आराधन करूया हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू मुगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मुगळ बावडीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा जायते बरेपण ह्या सुमयान आमचें तें केलां आमकां राखलां आमकां सांबाळलां मागलेले सगळें फावो केलां आमी त्या गर्गान दिवंक फावो कित्याक ताणें म्हजें ती महत् कार्यां केल्यान ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उपकार आमी दिवंक जाय ताणें आमचो मोग केला चड आनी गडनातलो मोग तसो लेख आनी मितनातली काकुळताची आमचेर वतल्या ह्या कंदाच्या परिगतीन ताका अर्घां दिवंक आमी जाय ताका अर्घां दिवची वासपी देखून आमी सगळीं उबी रावया हें गीत ताच्या मनाक आमी गावया अर्घां दितलो सुमयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सुमयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सुमयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आमी अर्घां दितलो सुमयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजां सुमया तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटच तुका हांव अर्घां दितलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पदके जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो सुमया हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटच तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो
उपकार मेळटास तुका हांव वर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणीसांत तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू तुझे वरदान जेजू सगळ्या काळजान तुका आमी अंत दिता सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तुका गुलाब दिता तुजी स्तुती करता सोम्या वरतो देव तो काकुळीचो देव तो मोगाळी माहितवासी देव तो आमकां जायत्या दारान तुवें आमकां आदार दिलाय कृपा दिलाय सांबाळलाय बेसावांनी भरलाय मागलेले सगळे भोग केलाय तुका सा महिमा तुका वरदान गुलाब हालेलुया 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 बोश्या मोग्या मोगाच्या बाबडीन बोश्या आमी सुमी आपले गरीबोर सुमी मुखार आमी येवंक फावो न्ही तरी तूं आमकां आपयता ये तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वचन वोवयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा जेजू कश्ट तेल्यानो येया म्हजे लागीं बसा म्हजे लागचें शिका हांव बळ्या निकालत्या काळजा असो तुमी बळया निकालत्या काळजाची जाय वडपण सांडा गर्व सांडा हंकार सांडा दुस्मानगाय सांडा राग सांडा द्वेष सांडा कलतेपणान म्हजे सरसे येया आनी हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां विशव दितलो हांव तुमकां भलायकी दितलो हांव तुमकां राखून सांबाळटलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या अहंकारा वरवीं द्वेशा वरवीं गर्वा वरवीं आमच्या पिशेपणा वरवीं केल्या पातकाची दुखदर्या सुमिलाचे बोक्षणे मागे सुमिलाचे बोक्षणे मागे आमी काकूळ तूं म्हजी खर सोम्या काकूळ तूं म्हजी खर ह्या पातक्याची काकूळट कर म्हज्या कुटुंबाच्या सन्याची काकूळट कर म्हज्या भाव भयणीची काकूळट कर म्हज्या आवय बापायची काकूळट कर पिडेस्तांच्या भाव भयणीची काकूळट कर अख्ख्या संवसाराची काकूळट कर म्हणून आमी मागया काकूत म्हजी कर सोमिया 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 रागावें केला मुसोरावें केला कुटी चिंता चिंतल्यांत कुडी काडून पेल्याक दुखयला काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया आड तुका गेला पाडावें केलां म्हज्या कुशेन हांव जियेलां लढाई हांव केलां बडाय हांव उलयलां आमल पियण्या वरवीं घरान नासमाधान हाडलां पेल्याची ती बेपरवा केल्या काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया शिराप हांवें घाला हेरांक वायट हांवें मागलां दुस्मान वचून नास आशेलां वायट चिंतलां गलीज हांव उलयलां बुरशें हांवें चिंतलां आनी बुरशें हांवें आदारलां काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूळट कर काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया
काकूत मुजीक सोमिया. सतची वाट सांडला सोमिया, फुटीची वाट धरल्या, हनिती नाव छेला, हंकारा नाव भरला, गर्वान सल्ला, वडपणा चियला, नाली सायंताव चियला, आयरांग वाईट केला, वाईट मागला, गर्व चिंतला. काकुळत म्हजी कर, म्हज्या भाव भयणीची काकुळत कर, म्हज्या कुटुंबाच्या सण्याची काकुळत कर, म्हज्या आवय बापायची काकुळत कर, म्हज्या सगळ्या समाजाची संसाराची काकुळत कर सोमिया. काकूत मुजीक सोमिया, 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 काकूत मुजीक सोमिया. मग भावानो बहिणीनो, सोमयागे गडीवर पळे आम्ही प्रद्वारी स्त्रीयेन पदकांक सांपडलेल्या वेळार सोम्याचेर घाल्ली ती दिश्ट आमी घाल्या. काकुळतीची दिश्ट सोमयाची आमचेर पडोवन दी, बिरमोतीची दिश्ट सोमयाची आमचेर पडोवन दी, असायकपणाची दिश्ट सोमयार घाल्या. मारेकारा कंदाच्या पिडेच्या या समयार बिरांतीच्या कंदाच्या वातावरणांत असायकपणाची दिश्ट सोम्याचेर घाल्या. सोमी आमचेर काकुळतीची दिश्ट घालून दी, सोमी आमचेर भलायकेची दिश्ट घालून दी, सोमी आमचेर बिरमोतीची दिश्ट घालून दी म्हूण मागया. आमी आमकांच सोमयाक समर्पण दिवया, आमी समर्पण दिवया. सगळी म्हजी खूड, सगळी खूड माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी आमच्या कुडींतली दूख आटाबेटे, मानसीक ओत्तड, मोतीची आणि कुडीची पिडा सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. म्हजे कुटुंब, म्हजो पती, म्हजे पतीन, म्हजी भुरगीं बाळां, म्हजे आवय बापय, भाव भयणी, उतर प्रायाची कश्ट दिली पिडेस्त भाव भयणीक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. अख्ख्या संवसारार कश्ट दिल्या सर्व लोकांक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. विविध नमुन्याच्या पिडेनी, कॅन्सराची पिडा, काळजाची पिडा, एड्साची पिडा, तशेंच किडनीची पिडा, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, BP तसली पिडा, युट्रसाची, गर्भकोशाची पिडा, कॅन्सराची पिडा, हे कष्ट दिल्या सर्व भाव भयणी सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. मरेकार कोरोना पिडे वरवीं कष्ट दिल्या भाव भयणीक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. कोरोना पिडे वरवीं लोक जायते कोसतून आसा आमच्या भारतांत. समगट आस्पत्र्यांत जागो ना, बेड्डां नात, व्हेंटिलेटर ना, ऑक्सिजन ना, समगट वखद ना, आनी संदिग्ध परिस्थितींत कष्ट दिल्या मरण पावलेल्या भावा भयणीक थंयसर पुरूंक उलपावंक सुवात ना, जागो ना, असली परिस्थिती आमच्या भारतांत उपसल्या आसता. सगळ्या भारताक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. कोरोना वरवीं कष्ट दिल्या हेर राष्ट्रांक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. या पिडे वरवीं मरण पावल्या आनी अनाथ जाल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यांक सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी, तांकांय सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया आमी. जेजुये म्हज्या काळजांत, जेजुये म्हज्या, जेजुये म्हज्या मनांत, जेजुये म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत काळजादार उगाडून, काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा. सोम्या राखून तुका स्वीकार करून तुका स्वीकार तुजे थंयची येता, तुझे थंयची येता. काळजादार उगाडून सोम्या राखून आसा. सोम्या राखून तुका स्वीकार करून तुका स्वीकार तुजे थंयची येता. तुझे थंयची येता. जेजू ये म्हज्या कश्टांत, जेजू ये म्हज्या कश्टांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, जेजू ये
म्हज्या दुकान जेजू ये म्हज्या पिडे शिडेन जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे जेजू ये म्हज्या संकश्टान जेजू ये म्हज्या संकश्टान काळजा दारू काडून सोम्या काळजादार उगडून तुका राखोन आसा राखून आसा तुका स्वीकार करून तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता तुझे तेजी काळजा दारू काडून काळजादार सोम्या राखोन आसा सोम्या राखून तुका स्वीकार करून तुका स्वीकार तुझे थंयची येता तुझे तेजी येता हालेलुया 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 मंगळ बाबडीनो आतू बारा निरंतर सोम्याची स्तुती करा सोम्या उलो मारा कष्ट दिल्या आमच्या भाव भयणी खातीर कष्ट दिल्या संवसारा खातीर कष्ट दिल्या भारता खातीर कोरोना पिडीवर कष्ट दिल्या आम्हा समेस्ता खातीर उलो मारया आमी आमच्या आतू बारया हालेलुया 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 मंगळ सोम्या हे सगळ्या भाव भयणीचे भक्तिकाचेर कष्ट दिल्या पिडेस्त भाव भयणीचे तुझे दया दिसत कर तुझी गुणकची देवी सगताच्या शिरा शिरेने वडे तुझे पवित्र कर शणो दुनी तळ कर सोम्या तुझ्या नावांत ताका बरी कर तुझ्या नावांत ताका गुण कर तुझ्या नावांत ताका सुटका लाभे तुझ्या नावांत ताका सोडवण दी तुझ्या नावांत ताका गुण कर जेजो आपट टच 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 देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 सर पिडेंतली सर वाईटांतली सर विघ्नांतली अवघडांतली गडगड्या झगड्यांतली वाऱ्या वादळांतली सिस्माया रिजनतले ताका रिवार सोम्या सुडका लाभय सोडवण लाभय बेसाव लाभय सर मारेकार पिडेंतले मारीच्या पिडेंतले कोरोना पिडेंतले ताका रिवार सुडका लाभय सोडवण लाभय सोम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. मुगल बाबणीनो इगडी बोरदोळे दांपया आमच्या तमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मसत मागया पवित्रत्मा आमचे ते देवून हिंदी आमकां सुटका लाबोवन दी सोडवण लाबोवन दी आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाड दाखोवन दी आमच्या फाटल्यार आमचें संरक्षण करून दी आमच्या बगलेर रावन आमकां संगात दिवन दी आमच्या वयर रावन आमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हण मागया हे पवित्रत्म्या देवोन ये पेंतेकस्ता दिसा देवोन आयलेल्या पवित्रत्म्या सिनाई पर्वताचे देवोन आयलेल्या पवित्रत्म्या ताबोर पर्वताचे ते देवोन आयलेल्या पवित्रत्म्या कलवर पर्वताचे देवोन आयलेल्या पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये आमकां अभिषेक्त कर आमकां कृपेन बर आमकां सक्तेन बर आशिर्वादीत कर म्हण मागया स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या आमचेर देवोन ये म्हण आमी मागया स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तून देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैयावोन पटलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बासयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतान दय दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तून देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैयावोन ये अंतराची मोडां मुजेर मांडल्यान सोम्या कश्टांच्या आवरांत उपयोन आसा मरेकार मारीच्या पिडेंत लोळोन आसा बरोशा किरणा तूं उजवाड फांकय सोम्या सर्गीच्या बंदराक शबीत व्हरून पावय म्हण मागता हांव अंकाराची मोडा मुजेर मांडल्या कष्टांच्या ओरांत उबें तकला बरवोशा किरणा तूं उजवाड फांक सर्गी बंदराक शाबीत व्हरून पाव स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तून देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या
हालेलुया 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 हालेलुया. आता बारी आम्ही आमचा स्वामी आमच्यामध्ये असा तो पवित्र आत्म्या पाठयता व पवित्र आत्मा आमचे संगीत रावता आमच्या मुखल्या राहून आमका वाट दाखयता आमच्या फाटल्यावर आमचे संरक्षण करता आमच्या बगल्या राहून आमका संगात दिता आमच्या वय राहून आमका आशीर्वाद दिता हे पवित्र आत्म्या देवानी हे सगळे भक्तिकाचे देवानी सगळ्यांक आशीर्वादित कर सर वाईट अंत विघ्न त्यांवर निवार सर वाईट सत्तेत खोट्या सत्तेत देवसराच्या नाटण्यात तळण्यात माठ मात्रात पितीसपणात निवार खुरपाला बाई सगळ्यातला बाई पवित्र आत्म्या आधारला बाई मारे कार मरीच्या पिढ्यात हर एकला राखून सांभाळ. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सोम्या आमच्या देवा दया दाख काकूत कर आमची. जेजू सोम्या आमच्या देवा काकूत कर आमची सुटका लाभ. तू तो देव बापानी तू एकस सुटका लाभ. सोडवून दे सुटका लाभ काकूत कर बाचाविदी सोम्या देवा. जेजू सोम्या आमच्या वयचा गुण कर आमका मारीच्या पिडेंतली कोरोना पिडेंतली सुटका लाभ गुण कर जेजू दया दाख. जेजू सोम्या आमच्या गोळ्या राखून सांभाळ. बोक्साणे दी सुटका लाभ विघ्ना अनवारान सांभाळ. मारीच्या पिडेन भयानक परिगतीन कष्टान वारांतावन सुटका दी जेजू सोडवून लाभ. गुण कर जेजू गुण कर आमका गुण कर जेजू आशीर्वाद दी. हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन ताळयो पेटून दोन या दुसरं या प्रेज द लॉर्ड. दोन ताळयो पेटून सुमिया दिन वासूया हालेलुया 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 हालेलुया. सुमिया सो आशीर्वाद घेऊंक गव्य गीत येद्या वडा सक्रामेंता.
Yedavoda sakramenta sastanaman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्या रीती आदया सलवण वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यान उचिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी वाढता. प्रार्थूया. ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. तुझ्या सुडवणीचो फळ सदांच आमचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीचारी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें तूं आनी बाप एकच म्हणलें सजाणा जावन तुका विश्वासी रावूंक तुजो मोग करूंक तुजो अनुभव जोडून घेवंक तुजो अनुभव हेरां परगट करूंक आनी चड लोकांक तुजी वळख परगट करूंक म्हाका कृपा आनी सगळ्यात लाभय. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. मगळ भावानो भयणीनो भोव अपुर्ब्याच्या रितीन भक्तीपणान भावार्थान बरोशान ह्या मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत मांडिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ मॅक्सीक भोव अपुर्ब्याचें संगीत दिवन ह्या देवस्तुतेंत वांटेली सावंक आमकां आदार दिल्ल्याक भाऊ मॅक्सी तुका देव बरें करूं. सगळी मिसाची मंडळ करून आमकां आदार दिता. भाऊ जॉयसन तुजो मनपूर्वक उपकार बावडटा. हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून मध्यमनी पळोवच्या तुमच्या मुखार ते प्रदर्शीत करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस अविनाश फर्नांडीस आनी सर कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. मगळ भावनो भयणीनो कोरोना कांता वरवीं ही गरज्यो बंद जाल्यात. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर भेटयतना आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सुन्ना भरता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव रस्ता तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आळता
तुझा दैविक प्रगट करता तुका सदा सुना भरता मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां सांजुता देवा आम्हा बस विनंती कर बघीन गुस्साचे करुणी निरमकामचे देवा आमच्या सणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.